नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ग्रीसाचे प्रधानमंत्री मित्सोताकीस हांच्या वांगडा वेगवेगळ्या विशयांचेर केली भासाभास. 2030 वर्स मेरेन दोनूय देशां भितरलो द्विपक्षीय वेपार दुप्पटीन वाडोवपाचेर जाला एकमत. प्रधानमंत्री सरकार प्रदर्शन करपी शेतकारां वांगडा MSP, फसल विविधीकरण, पराली आनी FIR सयत सगळ्या मुद्द्यांचेर भासाभास करपाक आसा तयार. शेतकारांनी शांतताय पाळची मारलो उलो केंद्रीय शेतकी मंत्री अर्जुन मुंडा हांणी. कायदो मंत्री आलेक्स सिक्वेरा हांणी आज पणजेंत टेली लॉ कार्यशाळेचें केलें उक्तावण. टेली लॉ सेवा सामान्य नागरीक सल्लो दिवपाक करतली खूब मजत. कायदो मंत्री आलेक्स सिक्वेरा. नामनेचे रेडिओ निवेदक अमीन सयानी आज संवसाराक अंतरले. तांची पिराय आशिल्ली 91 वर्सां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी केंद्रीय म्हायती आनी वितरावण मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर हांणी ओंपली तांकां आर्गां. आनी दाबोळे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आनी मनोहर पर्रीकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ हांचे युजर डेव्हलपमेंट फीज मदलो आशिल्लो फरक करचो पयस. आमदार विजय सरदेसाय हांणी दाबोळे विमानतळाच्या संचालका कडेन केली मागणी. आनी आतां खबरो विस्तारान. आज ग्रीस देशाचे प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकीस 2 दिसाच्या भारत भेटे खातीर दिल्लीत पावले. तांकां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी दिल्ली स्थित हैदराबाद हाऊस हांगा येवकार दिलो. तांचे सयत ग्रीसाचे वरिष्ठ अधिकारी तशेंच एक उच्चस्तरीय व्यापारी मंडळ भारतांत आयला. 16 वर्सां उपरांत पयलेच फावट ग्रीसाचे प्रधानमंत्री भारतांत आयिल्ल्यान ही भेट म्हत्वाची जावन आसा. ग्रीसाचे प्रधानमंत्री मित्सोताकीस हांचे सयत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी प्रतिमंडळ स्तरावयली बसका केली. ते उपरांत घेतिल्ल्या जोड पत्रकार परिशदेंत उलयतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी बसकेविशीं म्हायती दितना 2030 वर्सा भितर दोनूय देशां भितरलो द्विपक्षीय वेपार दुप्पट वाडोवपाचेर आमचें एकमत जालां अशें सांगलें. पिछले वर्ष मेरी ग्रीस यात्रा के बाद उनकी यह भारत यात्रा दोनों देशों के बीच मजबूत होती स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का संकेत है. और 16 वर्षों के बाद, इतना बड़ा अंतराल के बाद ग्रीस के प्रधानमंत्री का भारत आना अपने आप में एक ऐतिहासिक अवसर है. फ्रेंड्स, हमारी आज की चर्चाएं बहुत ही सार्थक और उपयोगी रही. यह प्रसन्नता का विषय है कि हम 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 2 गुना करने के लक्ष्य की ओर तेजी से अग्रसर है. आपल्या भारत भेटेविशीं खोस उक्तायतना ग्रीसाचे प्रधानमंत्री मित्सोताकीस हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दूरदर्शी व्यक्तिमत्व, तत्वनिष्ठ फुडारी आनी आपले इश्ट आसून तांच्या फुडारपणा खाला भारत देशांत जाल्ली म्हत्वाची उदरगत स्पश्ट दिसून येता अशें सांगलें. Prime Minister Modi, I have found a visionary, a principled leader, and dare I say a true friend. And the importance that we attach to our relations with India is evident not only in the increase of our bilateral contacts over the past year, but also in the partnerships we have developed. Last year, we signed a memorandum of understanding in crucial areas such as agriculture and defense. And this year we are working, and I'm sure we will finalize very quickly, a very important agreement on migration and mobility. It will constitute a very important step towards strengthening our cooperation in issues such as legal migration, fighting human trafficking, but also offering young Indians an opportunity to come and work in Greece and benefit from the growth of our economy. विदेश मंत्रालयाचे विदेश सचिव विनय क्वात्रा हांणी पत्रकार परिशदेंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तशेंच ग्रीसाचे प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकीस हांचे भितर जाल्ल्या प्रतिनिधी मंडळ बसकेची सविस्तर म्हायती दिली. ह्या वेळार उलयतना क्वात्रा हांणी बसकेंत आतंकवादा आड दोनूय देशांचो चिंता आनी प्राथमिकता समान आशिल्ल्याचें सांगलें. तशेंच हे बसकेंत दोनूय देशां भितर फार्मा उपक्रम तशेंच कनेक्टिव्हिटी क्षेत्रांत सहकार्य वाडोवपाचेर भासाभास जाल्ल्याची म्हायती क्वात्रा हांणी पत्रकारांक दिली.
This visit of the Greek Prime Minister is taking place within the 6 months time frame of Prime Minister Modi's visit. You would also recall that during Prime Minister's visit to Greece, both countries had decided to elevate their relationship to a strategic partnership. This visit of the Greek Prime Minister and the discussions, comprehensive discussion during the ongoing visit have focused on enhancing and enriching all elements of strategic partnership, whether it's in the political domain, security aspects, economic relationship, as also the cultural ties. Both leaders also discussed the regional and the global issues of common concern, as also the ongoing developments in Europe. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आज दिल्लीत 9व्या रायसिना संवादाचे उक्तावण केले. ग्रीसाचे प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकीस हे ह्या उक्तावण सत्राचे मुखेल सोयरे म्हणून उलोवप केले. 3 दीस चलपी ह्या संवादात केंद्रीय मंत्री, सरकारी खात्याचे मुखेली, वडील लष्कर अधिकारी, उद्योजक, शिक्षण तज्ञ, पत्रकार आणि धोरणात्मक बाबांचे तज्ञ हांचे सयत 100 परस चड देशांचे प्रतिनिधी वांटेकार जाल्ले. पृथ्वीग्रहाची शांतता, गुंतवणूक आणि नवीनीकरण, युद्ध आणि शांतता अशा विशयांचेर भासाभास जातली. शंभू शिमेचेर 1200 ट्रॅक्टर्स घेऊन सुमार 10,000 शेतकरी दिल्ली येवपाचे तयारेत आशिल्ले, पूण सरकारान शेतकारांबरोबर 5व्या पावण्यावेल्या बसकेचे आमंत्रण दिले उपरांत शेतकार फुडाऱ्यांनी दिल्ली चलो विरोध मार्च तात्पुरतो. केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा हांणी सांगले की सरकार प्रदर्शन करपी शेतकारां वांगडा MSP, फसल विविधीकरण, पराली आणि FIR सयत सगळ्या मुद्द्यांचेर भासाभास करपाक तयार आसा. पूण मजगती आतांच मेळिल्ल्या खबरे प्रमाण कांय शेतकाऱ्यांनी घेतिल्ल्या निर्णया आड पावलां उबारीत शंभू बॉर्डरीचेर दिल्लींत घुसपाचो यत्न केलो. शेतकारांनी लावडस्पीकराचेर बॅरिकेड तोडो, आगे बडो अश्यो घोशणा दिल्यो. हाच्या आड कारवाय करतना हरियाणा पुलिसांनी ड्रोनाचो वापर करून प्रदर्शन करतल्यांचेर अश्रू गॅस सोडलो. दौर तक की बातचीत होने के बाद किसान संगठनों के माध्यम से जो प्रतिक्रिया आई उसे संज्ञान में लेते हुए पुनः 5वें दौर की बैठक और उस बैठक में ऐसे सभी मुद्दे जिन मुद्दे पर हम मिलकर समाधान निकाल सकते हैं, वार्ता के लिए हम तैयार हैं. चाहे वो MSP का हो, चाहे वो पराली का मुद्दा हो, चाहे FIR का हो, चाहे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का हो, ऐसे सभी मुद्दे पर बातचीत के लिए हम तैयार हैं. दिल्लीत सरकारा आड सुरू आशिल्ल्या शेतकारांच्या प्रदर्शनाक लागून आता सामान्य जनतेक त्रास सोंसचे पडपाक लागल्यात. सिंधू, गुरुग्राम तशेंच गाजीपूर शिमेर कांय मिनटांची वाट काडपाक आता लोकांक वरांची वरां लागतात. प्रदर्शन करप्यांक लागून वाहनाची वचपाची वाट आता सामकी अशीर जाल्ल्यान लोकांची कोयणी जाता. ताका लागून खुबशे लोक खुबशा किलोमिटरांची वाट चलत काडपाक लागल्यात. हाचो परिणाम लोकांच्या कामाचेर, वेपाराचेर, शिक्षण तशेंच भलायकीचेर जातना स्पश्ट दिसून येता. हे विशीं तिडक उक्तायतना एका नागरिकांक हांकां उलयल्ली भाशा कळची ना, तांचेर कडक कारवाय करप गरजेचें आसा अशी प्रतिक्रिया उक्तायली. लग जाते हैं आने जाने में और काम धंधा जो है बिल्कुल चौपट होते जा रहे हैं. काम धंधा जीरो हो गए, काम धंधा बिल्कुल खत्म हो रहे हैं. बहुत असर पड़ रहा है. जाम में फंसे रहते हैं, बहुत देर घंटों तक जाम में फंसे रहते हैं. घर जाने के लिए तो इतना कर रहे हैं, इस पार से उस पार पैदल जाना पड़ता है. बर्तन वाले खबरापत्रांत घेऊया एक ल्हानसो विसव. बॉलीवुड टॉकीज में देखिए 80 के दशक की पारिवारिक फिल्म बड़े घर की बेटी. मुझे अपने बेटे गोपाल के लिए आपकी बेटी माला चाहिए किशनलाल जी. अरे रहम और दया नाम की कोई चीज है कि नहीं आप लोगों के दिल में? पहली बार पता चला. किरण, सतीश शाह, अरुणा ईरानी, गुलशन ग्रोवर, सुषमा सेठ जैसी ब्लॉकबस्टर स्टार कास्ट. लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजी फिल्म बड़े घर की बेटी. तेरी पायल बजी
बॉलीवुड टॉकीज में फिल्म बड़े घर की बेटी 21 फरवरी दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 25 फरवरी सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 25 फरवरी सुबह 11 बजे मन की बात। विसवा उपरांत येवकार पळया मुखावेल्यो खबरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां 2 दिसांच्या गुजरात आनी उत्तर प्रदेशा भेटेर वचपाक आसात। ते फाल्यां सकाळीं अहमदाबाद हांगा गुजरात सहकारी दूत महामंडळाच्या सुवर्ण जयंती सुवाळ्यांत वांटो घेतले। उपरांत ते दनपरां म्हासाणा हांगासर वचून वल्लीनाथ महादेव मंदिराक भेट दिवन पुजा करतले। उपरांत प्रधानमंत्री म्हासाणा हांगा एक भौशीक सभेत 8,350 कोटी रुपया परस चड उदरगतीच्या कामाचो बुन्यादी फातर बसयतले, तशेंच कांय प्रकल्पाचो लोकार्पण करतले। उपरांत सांजे ते नवसारी हांगा वतले आनी सुमार 17,500 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांचे बुन्यादी फातर बसयतले आनी कांय प्रकल्पांचे लोकार्पण करतले। उपरांत ते काक्रापार परमाणु वीज घराक भेट दितले आनी थंय नवे 2 रिएक्टर राष्ट्राक समर्पित करतले। प्रधानमंत्री शुक्रारा नाशिक वचून काशी विश्वविद्यालयाच्या सभाघरांत संसद संस्कृत सर्तींतल्या जैतिवंतांक पुरस्कार भेटयतले। खेरीज ते सत्यगुरू रविदासाच्या 647 जयंती निमतान आयोजीत केल्ल्या कार्यावळीत वांटो घेतले। नवे औद्योगिक धोरण चळणुकेत हाडटकच गोंयच्या उद्योग वाठारांत खूबच बदल घडून येतले, तशेंच गोंयच्या प्रशासनात पारदर्शकता आसतली जाल्यार गोंयाक वेपारी केंद्र म्हणून वळखतले। गोंयांत 23 उद्योगीक वसाहती आसात। ह्या वसाहतींत खुबश्यो नामनेच्यो कंपनी स्थापीत जाल्ल्यो आसात, अशें उद्योग मंत्री माविन गुदिनो हांणी पणजेंत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत सांगलें। First time we have had a new industrial policy being promoted. We have warehousing and logistics policy, new policy being enunciated and which is already there for everyone. We have carried on reforms in land, as you know, is a precious commodity, especially for a very small state like Goa. Under IDC, we have brought about such reforms and such regulations in printed format available on the net. So everyone, it has become a very transparent system. We want to move fast as far as in getting the growth of industry is concerned. And I look forward to a day when Goa would emerge, this part of India, emerge as one of the largest trading hubs, which is possible. सामान्य मनशाक कायद्याच्यो सुविधा कश्यो मेळोवन दिवप हाचेर आदारीत टेली लॉ कार्यशाळेचे उक्तावण कायदो मंत्री आलेक्स सिक्वेरा हांणी आज पणजेंत केलें। ह्या कार्यशाळेक गोंय राज्य कायदो सेवा प्राधिकरणाचे वांगडी सचिव श्रीमती विजया आमरे, डॉक्टर जी शबीर अल्ली आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। ह्या कार्यावळीत 120 व्यक्तींनी वांटो घेतिल्लो। टेलिलॉ सेवा सामान्य नागरिकांक न्याय मेळोवपाक आनी कायदेशीर सल्लो दिवपाक खूब मदत करतली, अशें कायदो मंत्री आलेक्स सिक्वेरा हांणी सांगलें। भारताचें संविधान सुरक्षीत आनी तिगोवन दवरपाची जापसालदारकी सगळ्यांची आसा। सामान्य मनशाक कायद्याची मजत करप हें सगळ्यांचे हिताचें आसा, अशें तांणी मुखार सांगलें। Improvement is there, and that is why our Prime Minister has taken the initiative to try and ensure that citizens of India get services of various governments at their doorstep. This responsibility has been handed over to the CSC, and I have personally had the privilege of experiencing the services as they are rolled out to the common man. रेडिओ क्षेत्रातले आवाजाचे जादूगर म्हणून जांकां वळखतात ते अमीन सयानी आज संवसाराक अंतरले। तांची पिराय 91 वर्सां आशिल्ली। बिल्या कार्यावळीक लागून ते फामाद जाल्ले। काळजाच्या आताकान तांकां आयिल्लें मरण आयलें।
ताणी आपल्या मधुर आवाज आणि आकर्षित शैलीत रेडिओ आयकुप्यांक मंत्रमुग्ध करून सोडिल्ले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि माहिती आणि वितरण मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर हांणी अमीन सयानी हांच्या मरणाचेर दुःख प्रगटायलां. मुखेल वेंचणूक आयुक्त राजीव कुमार हांणी आज पत्रकार परिशद घेवन बिहारांत लोकसभेच्या वेंचणुके संबंधान घेतिल्ल्या पावलांची माहिती दिली. ह्या वेळार उलयतना आयुक्त राजीव कुमार हांणी सांगलें की बिहारांत वट्ट 77,392 मतदान केंद्रां आसात. 243 बुथांचेर बायलां काम पळयतलीं. प्रत्येक मतदान केंद्राचेर सगळ्यो तरेच्यो सुविधा मतदारांक मेळटल्यो. ज्या ज्येष्ठ नागरिकांक मतदान केंद्राचेर वचून मतदान करूंक जमना तांकां मतदार केंद्रावयले अधिकारी तांच्या घरा वचून तांच्या मताची नोंदणी करतले अशें वेंचणूक आयुक्त राजीव कुमार हांणी सांगलें. टोटल 77,392 पोलिंग स्टेशंस हैं और अधिकांश रूरल हैं, जिसमें से 66,331 रूरल हैं. इनमें से करीब 40,000 बूथ्स पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था की जाएगी. पीडब्ल्यूडी मैनेज 40 बूथ होंगे और यूथ मैनेज 76 बूथ होंगे और ऐसे भी 243 बूथ होंगे जहां सिर्फ महिलाएं ही पूरे के पूरे बूथ का नियंत्रण और संचालन करेंगी. सभी बूथ्स पे जो एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज हैं वो रहेंगी, यानी टॉयलेट, रैंप्स, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, व्हील चेयर, ये सभी बूथ पे रहेंगे ताकि आने जाने में सबको सुविधा रहे. जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं वो फॉर्म 12D है जो अनाउंसमेंट के 5 दिन के अंदर वो भर सकते हैं और जिनकी भी 40% से अधिक की डिसेबिलिटी है उनको घर जाके हम वोट लेंगे. फाटल्या कांय दिसां सावन चर्चेंत आशिल्ल्या अस्तंत बंगालांतल्या संदेशखाली प्रकरणांत राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाचो पंगड 22 फेब्रुवारीक वाठाराक भेट दिवपाचो आसा. आयोगाचे उपाध्यक्ष तशेंच NCTचे प्रतिनिधी संदेशखाली वचून प्रदर्शन करतल्या बायलां वांगडा संवाद साधतले. तृणमूल काँग्रेसीचे आमदार शाहजहान शेख हांच्या आड बळजबरी जमीन बळकावपाचो तशेंच लैंगीक छळाचो आरोप करून संदेशखालींतल्या बायलांनी शेख हांच्या अटकेची मागणी केल्या. मजगतीं नवी दिल्लींत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत भाजपाचे म्हणयारे रविशंकर प्रसाद हांणी ह्या प्रकरणाचेर टिका करतना राज्याची बायल मुखेलमंत्री आपल्या राजकीय स्वार्था खातीर बायलांचो रेस्पेद विकून खाता ही सामकी लजेची गजाल आसा अशी प्रतिक्रिया उक्तायली. अपनी साख, पॉलिटिकल साख बचाने के लिए महिलाओं की इज्जत को दांव पर लगा रही है. क्यों? उनका जमीर कहां मर गया है? संदेश खाली का विषय बहुत गंभीर हो रहा है. माननीय कलकत्ता हाईकोर्ट ने क्या टिप्पणी की है आपके सामने में. हाउ कैन वन मैन शाहजहां शेख कैन टेक द एंटायर स्टेट टू रैंसम? ये आपने सुना है. उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है? और यह भी टिप्पणी है कि उसके यहां पुलिस ईडी रेड करने गई थी, उसी के बाद समस्या शुरू हुई. लेकिन उसके बाद जो सारी आ रही है ये किसी भी सभ्य समाज के लिए शर्मनाक ही नहीं, निकृष्टता की पराकाष्ठा है. काँग्रेसीचे फुडारी राहुल गांधी हांणी केल्ल्या विवादास्पद विधानाविशीं आतां विरोधी पक्षांतले फुडारी खासा करून भाजपा टिकास्त्र सोडपाक लागल्यात. सोमारा रायबरेली हांगा आपल्या भारत जोडो न्याय यात्रेन उलोवप करतना काशीच्या तरणाट्यांचेर नेम साधून राहुल गांधी हांणी काशीचे तरणाटे सोरो पिवन रस्त्याचेर नाचतात अशें विधान केल्लें. हे विशीं प्रतिक्रिया उक्तायतना भाजपचे केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी हांणी ह्या विधानांतल्यान राहुल गांधी हांच्या मनांत उत्तर प्रदेशा विशीं कितलें विश भरलां तें स्पश्ट दिसता अशें सांगलें. तशेंच लज नाशिल्ल्या राहुल गांधी हांचे कडल्यान माफीची अपेक्षा करप सामकें हांसपा सारकें अशीय टिका तांणी केली. मुझे इस बात की खुशी है कि जयराम रमेश जी ने मेरी चुनौती को स्वीकार किया है कि राहुल गांधी बिना अखिलेश जी के, बिना मायावती जी के अमेठी का चुनाव लड़ने को तैयार हैं. मैं चाहूंगी कि जयराम रमेश ने जो प्रस्ताव मेरे उद्बोधन के बाद दिया है उसको आज ही CEC उनकी जारी कर दे. मैं भारतीय जनता पार्टी की सामान्य कार्यकर्ता होने के नाते इस चुनौती का स्वागत करती हूँ.
फातोड्डेचे आमदार विजय सरदेसाय हांणी दाबोळे विमानतळाच्या संचालकाक पत्र बरोवन कळीत केलां की दाबोळे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आनी मनोहर पर्रीकार आंतरराष्ट्रीय विमानतळ हांच्या युजर डेव्हलपमेंट फीज मदीं खूब फरक आसा. दाबोळेचो गोंय आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचेर देवपी प्रवाशांक चड कर भरचो पडटा. दाबोळे विमानतळ हे गोंयच्या आर्थीक उदरगतीचो एक भाग आशिल्ल्यान तांचे आनी मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळावेले कर हे समान आसूंक जाय अशें आमदार विजय सरदेसाय हांणी आपल्या पत्रांत बरयलां. खबरापत्रांत घेऊया आनीक एक ल्हानचो विसव. राम को लेकर विद्रोह कर सकते हैं. उस प्रजा को अपने वश में करने के लिए कुछ वर्ष लगेंगे कि नहीं? बोल, लगेंगे ना? 14 वर्ष में भरत राम की जगह अवध में अपना सिक्का जमा लेगा. बस बुला महाराज को इसी समय, बदल दे समय के धारा को, जीत ले बाजी. रामायण प्रतिदिन शाम 6 बजे, पुनः प्रसारण दोपहर 12 बजे डीडी नेशनल पर. शबलू की काय लालन की जात जमशदे. So welcome to the folk music special. देखिए रेलिया तो उसको बैरन उसका सैया ले गई थी, लेकिन मालिनी बैरन हमरा दिलवाए ले गई. मत्थे ते चमकण वाल मेरे बनने दे. आणि मगोरीच्या पिल्यांता एका खायलो माया 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 माया. क्या बात. भारत का अमृत कलश हर शनिवार और रविवार शाम 7 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर. देश का पहला चैनल, देश का अपना चॅनल. विसवा उपरांत येवकार पळया मुखावेल्यो खबरी. FIH दादल्यांच्या हॉकी प्रो लीग सर्तीत आज 7:30 वरांचेर ओडिशांतल्या बिरसा मुंडा स्टेडियमाचेर भारत आनी नेदरलँड हांच्या मजगतीं खेळ जातलो. हाचे पयलीं भारतान नेदरलँडा वांगडा जाल्ल्या खेळांत 2-2 अशी मॅच ड्रॉ जाले उपरांत शूटआवटांत भारतान 4-8-2 अशा गोलांनी जैत नेदरलँडाचेर जोडिल्ले. मुखेली हरमल सिंग हांच्या फुडारपणा खाला भारतीय पंगड ही सर्त जिखपाचेर चड भर दितले. आतां पळोवया आयचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केलां त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 33 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 20 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आतां खबरो सोंपचे आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ग्रीसाचे प्रधानमंत्री मित्सोताकीस हांच्या वांगडा वेगवेगळ्या विशयांचेर केली भासाभास. 2030 वर्स मेरेन दोनूय देशां भितरलो द्विपक्षीय वेपार दुप्पटीन वाडोवपाचेर जालें एकमत. प्रधानमंत्री सरकार प्रदर्शन करपी शेतकारां वांगडा MSP फसल विविधीकरण पराली आनी FIR सयत सगळ्या मुद्द्यांचेर भासाभास करपाक आसा तयार. शेतकारांनी शांतताय पाळची मारलो उलो केंद्रीय शेतकी मंत्री अर्जुन मुंडा हांणी. कायदो मंत्री आलेक्स सिक्वेरा हांणी आज पणजेंत टेलिलॉ कार्यशाळेचें केलें उक्तावण. टेलिलॉ सेवा सामान्य नागरिकांक कायदेशीर सल्लो दिवपाक करतली खूब मजत. कायदो मंत्री आलेक्स सिक्वेरा. नामनेचे रेडिओ निवेदक अमीन सयानी आज संवसाराक अंतरले. तांची पिराय आशिल्ली 91 वर्सां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी केंद्रीय म्हायती आनी वितरावण मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर हांणी ओंपली तांकां आर्गां. आनी दाबोळे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आनी मनोहर पर्रीकार आंतरराष्ट्रीय विमानतळ हांचे युजर डेव्हलपमेंट फीज मदलो फरक आसा. आमदार विजय सरदेसाय हांणी दाबोळे विमानतळाचे संचालका कडेन केली मागणी. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळार लेगीत पळोवंक शकतात. ते खातीर आमची फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी, X हँडल @DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुमी पळोवपाक शकतात. तशेंच DD गोवा चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228चेर तुमी पळोवपाक शकतात. आनी इतल्यान हें खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.